As you all know that blood donation is a very social activity and it helps people in saving lives. The Goa Medical College Blood Bank has been doing a human service to the people of Goa by releasing blood as and when required to the patients in distress. And this work that they do helps the people of Goa and even beyond Goa, the neighboring states of Goa, to save their lives. We have been doing this camp for the third time and we assure our continuous support to the Goa Medical College Blood Bank team. ब्लड डोनेशन म्हणजे एक ब्लड रक्तदान म्हणजे जीवनदान हे सगळ्यांक महत्व खबर आसा. हांव तेन्ना अपील करता तुमच्या माध्यमांतसून कितें आयज प्रत्येक युथान फुडें येवचें, ब्लड डोनेशन करचें आनी आयज कोणाचें ब्लड डोनेशन केल्या उपरांत कोणाचें जीवन वाडोवंक शकता. आयज प्रत्येकाक एक्सिडेंट जाल्या उपरांत किंवा ऑपरेशन जाल्या आसता तेन्ना प्रत्येकाक रक्ताची गरज आसता आनी आयज जर आमी ब्लड डोनेट केलें जाल्यार कोणाचो तरी जीव वाचूंक शकता. हेका लागून प्रत्येक युथान आयज फुडें येवन ब्लड डोनेट करचें अशें हांव अपील करतां. It's one of the best gift one can give to others in saving life. Every voluntary blood donor is a hero because he is not only saving one life but 3 to 4 lives. With small contribution of 350 ml, you are going to save 3 to 4 lives. Because we are going to prepare the components such as Pexel, FFPs, cryoprecipitate and platelet concentrates. So, and this volume 350 ml comes back in your body within 24 to 48 hours. So there is no harm in donating blood because every human body, a healthy human donor, contains 6 to 7 liters of blood. And we are taking just 350 ml of blood, which comes back in your body within 24 to 48 hours. So there is no harm. We use disposable needle and next donation of this donor takes place only after completing 3 months. So in a year, one can donate 4 times. Okay? And as you know, there are so many cases which comes to GMCs and other hospitals wherein you require, for every surgery you require blood. So with this contribution, with this blood donation camps, you are saving so many lives. Not only the planned cases, but there are so many emergency cases which takes place. And to save them, we require more and more voluntary donors. So it's a good thing that you all are organizing these camps and you all are saving so many lives. आयज आमच्या ब्लॉकान काँग्रेस ब्लॉकान आयज इंदिरा गांधीचो 98 बर्थडे काल 3 तारखेक जालो. ह्या निमित्तान काम नाका आयज टायम गव्हर्नमेंट ब्लड डोनेशन कॅम्प केला. हांव ब्लॉकाचे अभिनंदन करता. त्याच प्रमाणे जे आयज डोनर फुडें सरल्यात आनी येयल्यात तेंचें अभिनंदन करता. कारण अन्नदान हेच्या पेक्षा ब्लड दान करप, रक्तदान करप हे व्हडलें श्रेष्ठ दान आहा. कारण ते कितकेशो फॅमिली वाडटात, एकूच जीव न्हू. आनी ज्या टायमार गरज आसता पळय ती आमच्या अनुभवा प्रमाणे लोकांक कशें आसता की सोंपोच उपाय आनी आमकां मदत गावतले जाल्यार आमदारा कडेन येता. आनी जेन्ना आमदारा कडेन येलें की जे रक्त जें आसता हें बाजाराक गावना जावं बाजारांत आमी हाडून दिवंक शकना तेन्ना खुबश्यो अडचणी येतात. आनी स्पेशली बारीक घरावयल्या लोकांक जे डावन टू अर्थ लोक आहा तांकां सहसा कोण रक्तदान करपाकूय फाटीं फुडें आसता. आनी ह्या लोकांची चड हालत जाल्ल्या कारणान असो परिणाम जाता की तेंचें जिवन सारकें हैराण जाता. आनी हें जावंक जायना म्हणून आमी मोठ्या प्रमाणांत भायर सरल्या की हें रक्तदान आमी पॉलिटिकल पार्टी तशें समजना. कारण आमी जेन्ना हांव जे आनी पासून 10-30 वर्सां भायर सरला हे समाजकार्य करून समाजकार्य कशें धरून हें आमी ब्लड डोनेशन केलां. तेन्ना हेज्यान फुडें हेज्या पेक्षा बरें एक्टिविटी करपाचे आमचे जे कार्यकर्ते आहा हे फुडें सरलेले आहा. आनी ह्या माध्यमान म्हाका दिसता आमचे काँग्रेस एक राजकारणूच करिना जाल्यार सर्वसामान्य मनशाक कारण आमी कोणाक हेल्प करता हें ना कळटा. सगळ्या सकट आमी हेल्प करपाक फुडें सरल्या. तो गोंयचो आसूं भायलो आसूं किंवा खंयच्याय जात जमातीचो आसूं आमची मदत आमचो हेल्प इनडायरेक्ट तेंचे कडेन पावोवंक जाय हो उद्देश आमचो आहा. आनी
आमी मागला की ह्यो ज्यो हेल्थ सुविधा आहा जाता त्यो सुटसुटीत जावच्यो. खुबशे आहा की मेडिकल म्हाका खातीर लोकांक खूब भोंवचें पडटा. जशें आयज आमी अशें ह्या प्रमाणे विचार करता तसो सरकारा कडेनूय आमी मागणी करतले की आतां जी सुविधा आहा तेजे पेक्षा खूब इम्प्रूव जावंक जाय. जी डोर स्टेपार मेडिकल हेल्थ केअर पावोंक जाय.